जेजूचो पाटलाव कोत्ता जाल्यार आमी दोन मनोभाव मनांत धरूंक जाय। पयलो म्हणजे भितरल्यान आमी सारकी स्वतंत्र रावंक जाय। हिंच्याच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना आनी कसलीच अपेक्षा आमी धरूंक फावना। ताचो पाटलाव करता जाल्यार म्हाका बरें घर मेळटलें, बरें जेवण मेळटलें असली अपेक्षा ना। कोल्यांक दोली आसात, सुकणा वेल्यांक गुंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली धरूंक खंयसरूच जागो ना। तर हे परी भितरल्यान स्वतंत्र रावंक जाय आनी कसलीच अपेक्षा धरूंक फावना, एक्सपेक्टेशन। दुसरो म्हणजे तिचो ताणें आमकां सांगलां, ताचो पाटलाव करता जाल्यार कोणाकूच आमी चिटकोन रावंक फावना, फकत ताका। ताचो पाटलाव करता जाल्यार ताच्या सवे आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय आनी ताचे सवे आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय। पळयात ताणें आमकां कितें सांगलां पळय तें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करतले आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतले। तर आमी सदांच दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत जिवंक जाय। आनी ह्या आमी पयल्या वाचपान पळयता, अब्रामाक देवान निवडलेलो। आतां तो सोदोम आनी गोमोरा ह्या गांवांत वता, ताच्या प्रवासांत कानाक देश ताका दिवंक आसलेलो। तर हांगसर सोदोम आनी गोमोरा मदें इतले पातक रुजलेले की देवाक एकदम राग आयिल्लो आनी ताचो सगळ्यांचो भस्म करून नाटक करूंक तांकां तो सोदतालो। आनी अब्रामा अशी येवन ताणें सांगलें आतां हांव हें करतलो म्हणून। पूण अब्रामान घालतेकायेन ताचे कडेन विनंती केली। 50 लोक आसलो जाल्यार वो बरो प्रमाणीक लोक, तांकांय त्या दुसऱ्या बरोबर मारून रोयतलोय तूं? ना म्हणला। म्हजी दया कर, हांव कोणूच न्हय, धूळ हांव, पूण तुजे कडेन परतून मागता सायबा, 45 लोक आसलो जाल्यार वय म्हण लागलो, करचो ना। आनी शेकी म्हण लागलो, हांव खरेंच नम्रतायेन मागता, 10 जाण आसले जाल्यार तूं ताका सोडटलोय? वय म्हण लागलो। पळयात, ह्या दिसांनी आमी आख्ख्या संवसारा पासत मागता, कित्याक आमी जाणो की मागण्याची घोटाय इतली आसा की लोकांचें परिवर्तन जातलेंच। आमी कितलेंय तर तांकां सांगलें आनी कितलेंय तर तांकां शिकयलें, हें भितरलें जिवीत आमचें बदलना, पूण देवाच्या आदारान तें घडटलें। आमी ताचे कडेन मागया आनी जशे भशेन अब्रामाचें ताणें आयकलें ते भशेन तो आमचेंय आयकून ह्या संवसारांत कितलीं झुजां चालू आसा, युक्रेन आनी रशियाक कितलीं वर्सां जालीं, कितलें इंटरवेन्शन, कितलें भासाभास जालेली आसा, पूण आजून चालू आसा। इस्रायल आनी पॅलेस्टायन थिचूर आतां चलता आनी बाकीचे सगळे उठून थिचूर घर करूंक लागले। पाप साहेबान सांगलें आमी मागया, जे भशेन अब्रामान मागलें तेच भशेन आमी खालतेकायेन, आमी कोणूच न्हय सायबा, पूण तुज्यान हें सगळें घडोवंक जाता। आनी आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या साजरान पाजाऱ्यां बरोबर कितें म्हणून चलना, कितली आमचे मदें कोणनाटकाय आसा, कितलें आमचे मदें एकपण ना घोराब्यान पर्यंत। तरी आमी खालतेकायेन मागया देवा कडेन, वो मनोभाव आमी अब्रामाचो पत्करया आनी आमी भितरल्यान कसलीच अपेक्षा धरिनासतना आनी कित्याकूच चिटकोन रावनासतना आमी भितरल्यान स्वतंत्र रावया, जेजूचो मोग, आनी तो आमचे सवे मोग करता ताका आमी सहकार करया। सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटीन धरया। प्रत्येक सुस्कार आमी घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय जी अपेक्षा आसात, जें आमी चिटकोन रावलेलीं आसा आनी नम्रताय आमचे मदें ना, हें सगळें सुस्कारांतल्यान जेजूचेर धरया। जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडून ताचें दळणें घेना, तो तें नितळ निर्मळ करून
आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार ताचें बरेंपण भरून काडटा आनी हे परी आमी ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जातले हांव खरीपणी ताचो मोग ताचे बरोबर रावन तो आमचे सगळें वावुरतलो आनी आमी ताचे बरोबर ताका सहकार करून दुसऱ्यां पासत आमचें जिवीत वाडयतले हांव हें सगळें घडोवन येवच्याक आतां आमचें जिवीत हे भेटोवणेंतल्यान देवाक समोर पोवया. आमेन.